लेडीज जी प्रायवेट सेक्टरात काम करतात म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टरान तांकां 50% कन्सेशन आमी सगळ्या बसींचेर दितले, सगळ्या बसींचेर सरसकट. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की बायलां चलयो मनशां ही चड प्रायवेट सेक्टरान कामाक वचपाक जाय. तुमकां रिफंड कशें दिवपाचें हाजो आमी विचार करता. तुमकां लॉस खंयच्याच बाबतींत आमी करचे ना. बट चड पयशे म्हणून म्हटलां हांवें आज आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत प्रत्येकान आपलो फॉर्म जो म्हाजी बस येवपी वो भरून दियात. तामणकाराचें म्हणणें आज सगळ्या फाटले फावटी सारकिलो फक्त 50 जाणांकूच फायदो मेळ्ळो तसो आतां 50 जाणांक मेळपाक नाका, आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय गोंयभर. आयच्यान कार्यक्रम सुरवात जाला. मावीन सोमारच्यान वेगवेगळ्या बस स्टँडाचेर ज्या जाग्यार जितके बेगीन जॉयन जावपाक तयार आसा आमी थंय वचून कार्यक्रम करपाक तयार आसा. म्हणजे आमी ग्रामीण भागात पयलीं कित्याक म्हटलो कारण ग्रामीण भागांतले बसकार आमी पळयता की चड लॉस सहन करता. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल केरीच्यान बस आमच्या सांखळे येता जाल्यार ताका एकदां चड लॉस सहन जाता. ताका फायदो जावचो म्हणून ग्रामीण भागांतल्यान पयलीं नेक्स्ट आमी धारबांदोडा, सांगे, केपें, काणकोण आनी मागीर पेडणे आनी ताज्या उपरांत फोंड्या, मडगांव, म्हापशा आनी वास्को हे तिनूय आमी कवर करता. बट 8 ते 10 दिसाच्या भितर सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेता